फाटलो म्हयनोभर सत्ताधारी मंत्री विनोद पालयेकार धरून सरकारांतलेच कांय आमदार मंत्री ड्रग्सावेल्यान पुलिसांचेर आरोप करीत सुटिल्ले. सरकारांतल्यानूच पुलिसांची उघड खरडपट्टी जाता ती पळोवन होम मिनिस्टर तांच्या आदाराक फुडें सरला. पुलिशेचेर उघड आरोप करचे न्ही म्हूण पर्रीकाराचोच आतां आपल्याच मंत्री आमदारांक फतवो. लेटर कितें तें पळयात. मुख्यमंत्री म्हणटा कांय आमदार ड्रग्स पेडलर पुलीस नेक्ससाचेर जाहीर उलयतात. असल्या वक्तव्यांक लागून पुलिसांचें खच्चीकरण जाता. नाका आशिल्लें सेन्सेशन आनी गोंयची इमेज इबाडटा. गुन्यांवकार अलर्ट जातात आनी कारवाय करप कठीण. मात त्याच बरोबर गोंय ड्रग्स फ्री करतलो म्हूण सांगूकय पर्रीकार विसरलो ना. पर्रीकर म्हणटा ड्रग्स संवेदनशील विशय. गोंय ड्रग्स फ्री करपाचें सरकाराचें टार्गेट. ड्रग्साचो प्रश्न सोडोवंक एकठांय काम करचें पडटलें. आमदारांक ड्रग्सा विशीं म्हायती आसल्यार आपल्याक सांगची आनी आमदारान दिल्ले म्हायतीची दखल घेवन एक्शन जातली. ड्रग्साचो प्रश्न सिरियस हें सरकाराकूय मान्य. मात ताची जाहीर वाच्यता करून पुलिसांची लज वाऱ्यार घालची न्ही म्हूण हो फतवो. पळयल्यार कळटा. आतां आमदार पुलिसांचेरूच पातयेवन होम मिनिस्ट्रीक कितलो इन्फो दितात आनी होम मिनिस्ट्री ताचें कितें करता ताचेर गोवा ड्रग्स फ्री काय गोंयांत ड्रग्स फ्री तें थारपाचें. मात होम मिनिस्टराचे फतव्यान पुलिसांक मातशें तरी सू जातलें इतलेंच. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.